बालिका मंचाचे अंडर ह्या वर्सा एक एक्टिविटी म्हणजे आम्ही बाजार डे करपाचो ठरयलो आणि तुम्ही पळयता की हो कसो सक्सेसफूल जाला। त्याच्या अंडर पेरेंट्सय विजीट आनी पेरेंट्साकय आमी आपयले विजीट करपाक आणि होल विलेज सो सगळे जाण असे येवन हांगा जे आमचे इन्चार्ज टिचर्स आणि आमी सगळ्यांनी हो म्हणजे म्हाका दिसता की बरो सक्सेसफूल केला हो। All the credit goes to our teacher who's heading the Balika Manch, and we wanted the children to enjoy some activity, have some activity so that they could be outspoken, they could be, they could come out of their shell and gain confidence. And as you can see, they are also confident and they are doing it so extremely well. I think better than the vendors in the market. या बाजारात ट्रेन कसली भाजी हाडला कितें हाडला तुझं कसले आयटम बाजार ते म्हणजे मार्केटिंग नॉलेज मेळटा भुरग्यांक एन्जॉयमेंट बी मेळटा आनी हे फर्स्ट टायम आमच्या इस्कॉलान केल्लें आसा आनी भुरग्यांक आतां थोडे पयशे फायदो जाता आनी खूब मजा येता आनी हे मुखार आमी असले बाजार डे सक्सेस जाल्यार आनी करतले। आमकां अशें दिसता की भुरग्यांक खूब इंट्रस्ट आहे बाजारा बद्दल आनी हे फुडें मातसो आमचो बाजार वाडटलो दुसऱ्या वर्सांनी। आतां आमचे फक्त आमी ट्रायल बेजीस पळयले पूण आमकां प्रोत्साहन खुबशे बरें मेळ्ळे भुरग्यां कडसून आनी पेरंट्सांक खूब अशी उमेद सगळे मॅक्झिमम हांगा आमी आतां पयली गर्दीच गर्दी। First of all, I congratulate all the participants, the villagers, giving such a wonderful platform. And this is not showing only the bazaar, but they are showing the enthusiasm and the potential. And I really thank to one and everyone.